बांदाच्या दुरुस्ती कामा निमतान मयेच्या तळ्यावयलो रस्तो सध्या येरादारी खातीर बंद केला। दुरुस्ती जाय मेरेन म्हळ्यार सादारण चालू मे म्हयनो मेरेन ह्या रस्त्या वयल्यान येरादारी खातीर बंद दवरतले असो अदमास आसा। मयेच्या तळ्याच्या धडेर आशिल्ल्या बांदाची दुरुस्ती करतात। ताका लागून तळ्यावयलो रस्तो सध्या येरादारीक बंद केला। या रस्त्यावयल्यान सदांच यो वच करपी गाडयो चालकांक दुसऱ्या रस्त्यावयल्यान यो वच करचे पडटा। खबर नाशिल्ल्या गाडये चालकाचो मात गोंधळ जाता। मजगती लोकांनी सहकार्य करचे असो उलो आमदार पेमन शेट हाणें केला। जो मैम तलाव जो आसा तेजे बांद जो आसा हेजे स्ट्रेंथनिंग वर्क चालू आसा। गेल्या वर्सा पासून हे काम चालू आसलें आनी वयले जे काम पुराय जाल्लेलें आसा आनी हो जो मेन बंदारो जो आसा बांद जो आसा हेजे रिपेर वर्क करपाचें काम आतां म्हणजे मनसुनान जेन्ना उदक कमी आसता त्याच टायमार ते करप आसता। जी लायनींग खराब जाल्ली म्हणजे ज्या बांदांक स्ट्रेंथनिंग करपाचें लोखंड घालून हेका कॉन्क्रीट करपाचें आहा हें काम सुरू जाल्लें आहा आनी तेका लागून लिगली ह्या बांदांक बंद करपाचो हो रस्तो बंद करचो अशी आमकां कलेक्टरान ऑर्डर दिल्ली आसा। त्यामुळे हो रस्तो तात्पुरतो हे लायनींग कंप्लीट जायसर तात्पुरतो बंद दवरतले। जे चोडणा सुद्दां आमचे येणारे ट्रॅव्हलर्स आसतले नार्वेचे आसतले दिवचले वचपाक सोदता त्या लोकांक थोडेशें डायवर्शन घेवचें पडटलें म्हणून आयज हो रस्त्याचें डायवर्शन ऑलरेडी ऑफिशियली दिल्लें आसा। लोकांनी हेची नोंद घेवची। चोडणाचे आनी नार्वेचे लोक किंवा इतर लोक जे मैल तळ्या वरसून दिवचले वचणारे लोक आहा न्हू हेंच्यांनी हेची दखल घेवन थोडें डायवर्शन करून थोडेशें तात्पुरते जे डायवर्शन फक्त तलावाच्या स्ट्रेंथनिंग कामा खातीर घेतलेलें आहा हे ताका लागून सोंसचें अशी विनंती दिली। तलाव आसा तो मयम लेक थंय आमचें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा आनी ते रोड ब्लॉक जाल्लो आसा। तेन्ना जे लोक नार्व्यां वयता तशें तोंडा वयता तो मेन रोड आसा आनी तेंच्यांनी जंक्शनान केलें थंय तेंच्यांनी लोक ब्लॉक केला हे वाटेनी आनी सिग्नल घाल ते म्हाका सिग्नल खंय आसलेलें डेम्पो गेट आसा न्हू थंय ट्रॅफिक धरपाक जाय आसलें आनी थंय स्टॉप कितें तरी प्रोविजन करूंक घातलेलें। लोकांचे खूब हाल जाता लोक थंय येतात थंयच्यान परतून वयता आनी आतां नार्वे कशें वयपाचें चोडणा कशें वयपाचें अशें इतरून लोकांचे पब्लिकाचे खूब त्रास जाता। म्हणून हांव मातशें रिक्वेस्ट करता की हेजेर कितें तरी सरकारान हे उपाय दवरपाचो म्हणजे डेम्पो गेट आसा थंय तरी कितें प्रोविजन दवरपाचें थंय कोण तरी होमगार्ड हें काम कमीत कमी एक म्हयनो तरी चलतलें तळ्याचें। तेन्ना सगळे कोण वयपी आसा नार्व्यां चोडणा हे ते मयम लेकच्या रोडा वयल्यान वयपाचें ना। रोड आसा तो सारको थंयच दवरला मेन एंट्री आसा वयर डेम्पो गेट आसा न्हू थंय एक ट्रॅफिक दवरपाचो आनी थंय सायन बोर्ड दवरपाचो की फुडें कोण नार्व्यां चोडणा वयता न्हू तांकां रोड हो ब्लॉक आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।